फक्त दूध संघटनेच्या अध्यक्षांकूच गोवा डेअरी खातीर मतदान करपाचो हक्क ना दिता गोवा डेअरी कडेन जोडिल्ल्या प्रत्येक दूधकारांक ह्या वेंचणुकेत मतदान करपाचो हक्क दिवपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। हाचे खातीर कायदेशीर तरतूद करपाचो सरकार करतले आनी फुडारांत ह्या प्रमाण दूध उत्पादकांक मतदान करपाचो हक्क मेळ्ळ्या उपरांत नवीन संचालक मंडळ वेंचून येतलें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। मिल्क इन्सेंटिव्ह गोवा डेअरीकडे येतालो, गोवा डेअरी काढून जीएला कडे दिताले, जीएल काढून कॉन्ट्रॅक्टराकडे दिताले, कॉन्ट्रॅक्टर व्हेरीफाय करतालो, परत गोवा डेअरीचो कन्सेंट विचारतालो, प्रोसेसाकूच 7 महिने लागताले। आमी एडमिनिस्ट्रेटर गोवा डेअरीचेर घातल्या, आमकां काय उलोवंक न्ही, कोर्टान तांकां भायर उडयल्या। काल कोणी तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, गोवा डेअरी आमकां आमचो ताबो, आमकां गरज ना, सरकाराचें काम चलयता म्हणल्यार आमकां की तसोच काम करपाक स्कोप आसा। गोवा डेअरी आमकां चलोवपाची ना, गोवा डेअरी शेतकऱ्यांची आसा आनी म्हाजें तर म्हणणें आसा की शेतकऱ्यांनीच चलोवपाक जाय, त्या कायद्यांनी बदल करूंक जाय। सोसायटीच्या चेअरमॅनाक फक्त वोटींग रायट दिवंक जायना, खरो दूधकार आसा पळय न्ही ताका वोटींग रायट दिवपाक जाय। दूधकाराक वोटींग रायट दिवपाची गरज आसा। तो चेअरमॅन हा तो केन्ना दूदूच घालिना, तो कोणाच्या तरी नांवार 29 लिटर दूध घालता आनी आपूण चेअरमॅन जाता आनी तो वोटिंगाक वयता आनी मागीर थंयसर कोणी लागता। ते जावंक जायना, त्या कायद्यात बदल हांवें एडमिनिस्ट्रेटराकूय सांगला, कायद्यात बदल करात आनी तुमी ऑलरेडी गोवा डेअरीचें परत इलेक्शन घेयात। एक्शन तुमी कार्यावळी हांव मिल्क इन्सेंटिव्ह सांगतालो, फुडल्या म्हणजे हे 9 म्हयन्याचे पयशे क्लियर जाले काय तुमकां मिल्क इन्सेंटिव्ह म्हयनो सोंपलो काय 15 दिसांनी मिल्क इन्सेंटिव्ह तुमच्या अकाउंटार